पयलीं आमगे तें कामेले आसा पळय न्ही सरोज पागी म्हणटा तें पयलीं आमगे हांगा तें देवूळ निवळ बिवळ करपा येता तें पयलीं आयलें ताणें आमकां फोन केलो म्हाका फोन केलो म्हणटा हांव पयलें आनी पळयलें जाल्यार सगळी तुगेली फंडपेटी आसा ती पाकळी केल्या ह्या दाराची मुखारी दोनी दारांनी सगळी हें फोडलां म्हणटकीर आमी हात लायले आनी आमी म्हगे भाव बी देवळां गेले आनी परत येवन भायर रावले. ह्या देवळांतलें कितें जालां? ह्या देवळाचे एज पर भटमामा प्रमाणे तो म्हणटा आपणें थोडे कितें कॅशाची ती व्हेलां प्लस सगळें सामान कितें आसता वस्कन दवरलां आनीक भितर गर्भकुडी देव आमगे देव आसा ते सारकें आमी वचून वेरिफिकेशन केलां आसा काय ना तें तो मातसो वरपली वचून मातसो परत भायर आयला कित्याक ताणें पुलिसान पयलीं थंय आमकां भितर वचनाका म्हणून हें जालें म्हणटकीर आमी मुखारी सगळें आनी खंयचें देवस्थान पळोवपा म्हणून गेले मुखार आमगे मुखार केशव देवस्थान तेंय सगळें ताजे 5 फंडीपेटी सगळी फोडलात. ताजे मुखार मारुती देवस्थान आसा ताजी फंडीपेटी फोडली. 3 दामोदर देवस्थान केशव देवस्थान आनी मारुती देवस्थान. केशव देवस्थाना भितर केशव देवाची 5 डबे आसात केशव देवाची ती 5 डबे फोडल्यात आनी दामोदर देवा डबे आसा पळय ती ट्रेजरी आसा सामकी त्यो फोडपाक मेळना. तशें म्हणटा ताणें कितें केलें दार फोडलें दार फोडून ते भितर गेले थंय ताका चांदीचे आमगे आयटम आनी ताका हात लायलो ना ताणें थंय भटमामान जे कितें पयशे दवरले पळय आपणाक कोण कोण भटमाम दक्षिण दिल्ली ते ताणें थंय 4-5 हजार अशें म्हणटा तो ते ताका सगळे व्हेले पूण कसलेच ताणें ते पयशाक खंय हात घालपाक गेलो ना ते कित्याक तांकां खंयच पयशेच मेळना. मुर्ती चांदीचे कांयच हात लायला ताणें तुगे आरती हात लायला ना कांय केलें ना फक्त कपडे बी कितें रागान ते ताणें अशें बील काडून उडयले आनी कांय केलें ना. आनी हांगचे केशव देवस्थानांतले केशव देवा फक्त डबीच फोडल्यात डबी फोडल्या पयशे काडल्यास दिसता तुमकां? पयशे काडल्या म्हणटा ते तातूंत तांगेले 10,000 ते 10-15 हजार पर्यंत गेले म्हणटा ते देवस्थानाची न्ही ते आतां उत्सव न्ही म्हणटा आतां ह्या नवरात्री लोकांक पयशे आसतले कमीत कमी 10 ते 15 हजार अशें आसा शक्यता आसा. हितून आतां तुमकां CCTVचेर तो दिसला केशव देवस्थान तो दिसला पूण आमी ते पुलिसांक सांगिल्लें मातशें तांगे कोणी बरे एक्सपर्ट हाड आनी ते मातशें झूम करून सारकें पळोवया म्हण ती टीम मागीर तांकां तितली बरी नॉलेज नाशिल्ली पुलीस आशिल्ले म्हळ्यार ते पळयलें ताणें पूण ते मातशें पूण वळखीचे बी तशें कितें दिसता तुमकां? अशें पळोवपाक गेले जाल्यार तो म्हणटा भायलो येल्लापूर आनी सेम आतां आमगेल्या महाजनान सांगिल्लें जेन्ना पैंगिणी कितें हें जाल्लें पळय न्ही पैंगिणी 2-3 म्हयन्याक चोरी जाली तेन्ना वच चोर ट्रेस केल्लो कित्याक हागे पांय मुखारलो पांय लंगडत चलता तो आनी ताका लोकांनी पळयलें खंय काल दनपार तो 2 सुमार वयल्यान चलत आयला ते खूब लोकांनी ताका पळयलो आनी ताका कोणें विचारलें खंय वता ना आपूण असो सकाळ वता म्हणलो खंय कितल्या सुमार पळयल्लो? काल दनपार 2 आनी रातीन आमगे आर्यादुगे पुजा जाता लोक जेन्ना घर वता पळय तेन्ना लोकांनी ताका सकाळ देंवतना पळयला तो हांगा येवपाक चोरी करपाच्या निमित्यान येवपाक शकता दिसता अशें म्हणून जमलें आतां म्हाका कळ्ळी ती गोश्ट तो चलत येता पूण तो लंगडो आशिल्लो आनी ताजेर कोणें लक्ष घालना पूण आतां CCTVचेर पळयल्यार तो सामको सादारण कितली अशी एज तो 22-25 भितर आसतलो तो भुरगोच आनी परत लंगडता फुल्ल कपडे काळे घाल्यात बूट काळे घाल्यात अंदाजा प्रमाणे सादारण 30-35 हजार येयला दिसता सगळे आमगे कांय व्हेलें ना तांगे प्रमाणे ताणें 15 म्हणटा ते 15 म्हणटा ते पूण एक्झॅक्ट खबर ना 15 व्हेले म्हणटा ते. फंडपेटी केन्ना फोडटाले तुमी? 2 म्हयने एकदां काडटात. 2 म्हयने हय. अदमास कितले सुमार उरताले अशे फंडपेटी? आमगे एक 18-20 हजार अशें पूण थंय चड जाता थंय 60-70 अशें. 2 म्हयन्या फाटीं मात केन्ना सुमार फोडले अशे? आमी काडल्यात हय 2 म्हयन्या पयलीं काडले आमी आतां तितली उरपा ना पूण उरल्या आमची फंडपेटींतले काडना म्हणटा तुमी पयशे? आतां सद्या आमी काडले ना आतां आमगे कांय ना चोरू ना ताणें ना काडूंकूय मेळटा ताका ती सामकी सेफ आसा ती सामक्यो बँके बी कशी उरता तशी सेफ तशी आसा ती ताका लागून ताका ते काडपाक मेळना म्हणटा ताणें रागान ती फंडपेटी वांकडी केली आनी तातूंतले पयशे कांय पळय ते ताका वयल्यान लॉक बसता ताका लागून ताका एकूय पयशे काडपाक मेळना. चांदीकाक हात लायलो ना ताणें मेन म्हळ्यार तो पयशेच काडपाक गेलो ताणें चांदी कसली मुर्ती देवाच्यो कसले हात घालना रागान सगळी बी काडून पळोवची पडटली मुर्ती आसा काय ना त्यो कित्याक देवाच्या मुर्ती मातशी वच पळय म्हणटा तो 1 मिनटा भितर कितें जालें हांगा कितें केलें ताणें? हांगा केशव देवा 2 डबी आनी एक महादेवाची डबी एक ब्रह्म्या डबी एक मारुती डबी आनी बाकी इतलें करून चाव्यांचें लुकसाण भरपूर केली आनी आमी सगळ्यांक कळ्ळें कशें तर आमगे भटमान जेन्ना हांगा येयलो ताका सगळें ओपन दिश्टी पडलें आनी ताणें आमकां फोन केलो आमी फोन करता पुलिसेक फोन करून पुलीस आयले तशें दामोदर देवाची 1 डबी फोडली आनी एक भटमामा भितरली गर्भकुडीची चावी काडून घेवन भितर वचून भटमामाली बी पयशे व्हेले ताणें आनी भायली बी चावी मोडली
आनी कांय ना बाकीची मोडपा मेळ्ळी ना. आतां CCTVचे ट्रेस जाला न्ही ट्रेस आमचे CCTV हा केशव देवा कडेन. अशें आयकलां की तो जो चोरटो आशिल्लो तो गेलो हांगा वावर आशिल्लो दनपारच्यान. नंबर 2 सांगितलो हांगा अशें म्हणटात. थोडे लोक ताका वळखले बी कित्याक पूण तो हांगचो न्ही गोंयचो. हांगचो न्ही तो. आनी केन्ना तो हाचे पयलीं आयलो बी ना. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.